मायणा कुट्टेरे पुलिशेन दवर्ले वाठारांत धाड घालून मोबायल चोरपी रॅकेटाचो पर्दाफाश केला। ह्या चोरट्यांकडल्यान 15 मोबायल जप्त केल्यात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे चोर मायणा कुट्टेरे आनी कळंगूट वाठारांतल्यान मोबायल चोरून कर्नाटकात विकताले खंय। ह्या प्रकरणात पुलिशेन दोगांक अटक केल्या। कर्नाटक शिमोगा वाठारांतलो 21 वर्साचो किरण जी आनी 19 वर्साचो अरुणा डीसी अशे अटक केल्ल्या दुबावितांचे नाव जावन आसा। मायणा कुडतरी पुलिसांनी काल दवर्ली हांगा रेड मारून 2 अट्टल चोरांक धरल्यात। हे दोगी जाण जे आसात हे मोबायल चोरयां भितर हांचो आस्पाव आशिल्लो आनी हांणी गोंया राज्या भितर त्याच भायर दुसऱ्या राज्यांक खुबशे मोबायल चोरिल्ले आसात। तांचे कडल्यान 15 मोबायल तांणी जप्त केल्ले आसात। सद्याक तांणी हे 15 मोबायल जे आसात हे मायणा कुडतरी पुलीस ठाण्याच्या हद्दी आनी कलंगूट हांगा चोरल्याची कबुली दिल्ली आसा। हे दोगी जाण आसात ते मूळ शिमोगाचे, कर्नाटका हांगचे। तांची नांवां आसात किरण जी हाका 21 वर्सां आनी अरुणा डीसी हो 19 वर्सांचो। हे जे भुरगे आशिल्ले हे हांगाय चोरी करताले, त्याच बरोबर बाकीच्या राज्यांकय चोरी करताले। आनी गोंयचे मोबायल तांचे एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी म्हणटा ती अशी की गोंयचे मोबायल जर तांणी चोरले जाल्यार ते कर्नाटका राज्यांक व्हरून विकप आनी कर्नाटकांतल्यान जर चोरिल्ले आसात जाल्यार ते दुसऱ्या राज्यांक व्हरून विकप अशें तांचे मोडस ऑफ ऑपरेंडी आसली टोटल। सद्या पर्यंत मायणा कुडतरी पुलिसांनी तांचे कडल्यान 15 मोबायल जप्त केल्ले आसात आनीक आता फुडलो तपास जो आसा तो मायणा कुडतरी पुलीस करतात। सद्या तांची म्हायती जितली तांणी म्हायती दिल्ली आसा ती म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यांनी तांचो आस्पाव आसा अशें कळून येता। हाजो फुडलो अजून आनीकय तपास तांचो करतात। आज तांकां कोर्टा मुखार दवरतले आनी तांकां रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार दवरतले अशी म्हायती मायणा कुडतरी पुलिसांनी आमकां दिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मालकानेकर।